मगच्या बाबयनीनो थोडे पटी आमी आदल्यांनी पयल्यांच्या मनशांनी सांगिल्लें थोडे पटी आमकां भोव उपकाराक पडटा. आदल्या मनशांनी सांगिल्लें मस्त उपकाराक पडटा. म्हज्या व्हडली मायन त्या काळार सांगिल्लें त्यो ल्हान ल्हान काणयो, ती ल्हान ल्हान सांगण्यो म्हणयो त्यो पुरा उडासाक येतात. आतां उडासाक येतात, जाय म्हणटाना उडास येतात. आमी म्हणून एकामेक आमच्या कुटपांत व्हडली मायन अशें म्हणलें, व्हडली मायन अशें म्हणलें म्हणून कुटपांत आमी उलयतना भारी आतां आमकां मस्त ताचे तावन मेळटा. आनी आतां हांव बूक वाचतना बांजेल वाचतना व्हडली मायन सांगलीं थोडीं उतरां थंय 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 ती म्हाका उडासाक आयिल्ल्या बरी जाता. तशें तें उपकाराकूय पडटा. देखून व्हडली मायन एक सांगिल्ली काणी तुमच्या मुखार दवरता. इतल्या वर्सां ह्या 50 वर्सां 60 वर्सांनी म्हज्या मतींत आसा जाल्यार तुमकांय ती उपकार पडात म्हणून म्हाका बगता. तुमकां खंय गरजेक तुमच्या एका खंय तुमी गरजेंत आसतना ह्यो काणी एक तुमकां ती कशें आदार दीत, ह्या चिंताप तुमचें परजाळीत करीत आनी तुमकां उपकारा पडात, ह्या तुमकां भुरग्यांक सांगता आनी उपकार पडात म्हणल्या उद्देशान हांव ही काणी तुमच्या मुखार दवरता. व्हडली मायन सांगली एक रयत आसलो खंय आनी एका वर्सा तो बरें बेळें काडून ताका जावना खंय. आनी ताणें कितें म्हळ्यार पावस येवना आनी लायिल्ली न्ही सुकली खंय, केल्ली रांदय सुकली खंय आनी हाचे कडेन कांय ना जालें खंय त्या वर्सा. देखून त्या गांवांत एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो, अवकार मनीस. तो तिके अवकार मनीस आनी पयशे दितालो, बारीक ग्रेस्त वाडीक पयशे दितालो. आनी मस्त ताणें आस्त केल्ली खंय वाडीक पयशे दिवन ताचे कडचें रीण हाडलें. हाणें रीण हाडलें जाल्यार एका वर्सा कठीण बरगोळ पडलो जाल्यार दुसऱ्या वर्सा इल्लीशें तेंच्या थंय बेळ्ळें. हाका तें बरें बेळें जावना आनी पयशे फाटीं दिवंक जावनात. फूल तें हें घरच्या खर्चांचो मार जालें. वचोन म्हणलो आळ ह्या वर्सा तुजें रीण दिवंक जायना, इल्लीशी वाड दिता म्हणलो. उपरांतल्या वर्साय ताका दिवंक जावना, रीण चडलें आनी इल्ले पयशे काणयले, तो रिणार पडलो. एक दीस ग्रेस्त मनीस तेन्ना येताना ह्या रयताचेर ताच्या भुमीचेर ताका दिश्ट पडली. आनी रयत आनी ताचे पतीन आनी ताचें व्हडलें चेडूं तें गाय मेळोन ती रांदय करतलें. तें इस्काल सोड न्हू भुरगें रांदय करूंक पडलें आनी तें गाय रांदय करतलीं ती. आनी रांदय करतना वयतना गाडयेर येताना पळयता आनी ताची गोड्याची गाडी रावोवन कोण गी चेडूं पळयता रयताचें धूव बारी सोबिता 18 वर्सांचें. देखून वो घरा येता दुसऱ्या दिसा त्याच वेळार परतून त्या रयताच्या गाद्या लागीं येता आनी त्या गाद्यान ती काम करता, रांदय करतात, कुमेरींत रांदय करतात. आनी रांदय करतना वो आयलो दोनी आयलो म्हणून रयत दोवता आनी वो रयता उलोवन थांब येता थंय म्हणून ताच्या बैले लागीं आनी दुवे लागीं येता आनी हाची दिश्ट दुवेचेर पडटा परतून. आतां म्हणटा तुजें रीण मस्त जालां, इतलें रीण जालां, कशें बरें करताय? हांव पुरा माफी करता म्हणटा. हाका 50 आनी 5 वर्सां प्राय त्या चेडवाक 18 वर्सां प्राय. तुज्या दुवेक म्हाका खाजर करून दिशी जाल्यार तुजें रीण पुरा फाटीं करता हांव, पुरा माफी करता हांव, फाटीं सुट्टा हांव तुका माफी करता हांव. तुजें इतलें रीण खंय नाका, इतलें रीण जालां तुजें इतल्या वर्सांनी, तुवें दिवचें नाका, पुरा माफी करता म्हणटा तो. पूण वो रयत कंगाल जाता, ताचें धूव ल्हान आनी आवय कंगाल जाता, दुकान भरतात आनी चेडूं म्हणटा अशें तकली पोंदा घालून कंगाल जाता. हो तुमकां निर्धार करूंक कश जाल्यार हांव ती एक निर्धार काणयता. हांव कितें करता म्हळ्यार पळया अशें करया, आमी देवाक सोडया. हांव 2 फातर इनता, एक धवो फातर आनी कुपा फातर, धवो फातर, एक काळो फातर इनता, म्हज्या हातान घालता असो धरता. तुवें म्हज्या हातांतलो फातर लो काडीचे, एक काडीचे. तुवें धवो फातर काडलोय जाल्यार तुजें रीण पुरा फारीक जालें, कांय म्हाका दिवचें नाका. तुवें हाडे देवान तुजें रीण फारीक केलां म्हणून अर्थ. आनी काळो फातर काडल्यार तुवें म्हजे कडेन खातर तेजें, तुज्या चेडवाक म्हाका दिवन खातर करचें जायत की म्हूण. ह्या रयत कालें म्हणटालो, एकामेका बायल कालें म्हणटालें ताच्या रयताची, एकामेका तोंड पळयलें आनी चेडूं पळयतना चेडून थोडे दोळे बागोवन रडोंक लागलें. मागीर बापाय कडेन म्हणलें जायत म्हूण सांग बाप्पा म्हूण, जायत म्हूण सांग, देव आसा आमकां येदो म्हणसर देवान सोण घालूं ना आनी तुवें आमकां देव सोण घालचो ना म्हूण. बारी बुदोवन चेडून थंय शिकाप सोडून बापाय रीण आणता म्हणून कॉलेजीक वचना रांदय करतलें तें, 1-2 वर्सां रांदय कर उपरांत शिकोवंक येता म्हणून. हुशार चेडूं बुदवंत. तक्षण व्यापारीक बारीक खुशी जाली, त्या ग्रेस्त मनशाक बारीक खुशी म्हळ्यार खुशी जाली आनी ताणें बागोवन 2 फातर इनले. फातर इनतना ताणें चेडवान पळयलें 2 फातर इनतना ताणें दोनी फातर काळे इंतले ताणें, धवो इसुना ताणें इची जाले एक धवो एक काळो फातर
पूण ह्या ग्रेस्त मनशान दोनीय काळे इंतले. आतां चेडवान खंयचो पातोर काडला काळो तो ताचे कडेन काजर कंदी जेत. चेडवान पळयलें दोनीय पातोरींचे काळे म्हणून. मोगाच्या न्हू त्या चेडवान कितें केलें? व्हडली माय म्हणाली त्या चेडवान कितें केलें म्हणून आमकां सवाल विचारले. त्या चेडवान कालें केलें. तें ताच्या ग्रेस्त मनशाडे काळो पातोर इचून काजर जालें गी. या तुवें काळो पातोर दोनीय काळो पातोर इतलो आमी ताका सांगलें गी. आनी ह्या ते काळो पातोर इतली आसतना रीण बाबा आमी गोळया आनी एक वर्सी सारी आमी पुरो ताचें रीण दिया, जागो विकून ताचें रीण दिया आनी आमी दुसऱ्या गांवाक चलया म्हळें गी ताणें. कालें केलें ताणें. तुमी कालें केलें म्हूण चिंतात मोगाच्या न्हू? सांगा पळया तुमी कालें त्या चेडवान कालें केलें म्हूण. ताणें पळयलें इंतना दोन काळे पातोर तिंतल्यात. आतां खंयची सलवणी खंयचो पातोर इतल्यार तो काळोच तूं. आतां ताणें कशें बचाव जावचें? चेडूं कशें बचाव जालें? रयताक तेचें दूख कशें, बापायचें आवयचें दूख ताणें कशें पुसलें? ताणें ल्हव पातोर काडलो, ताच्या हातांत दोनी धरले आनी ताणें तुवालो गेलो. तुवाल्या भितर हात घाल पातोर काड म्हणालो. आनी तुवाल्या भितर पळय तिशीण पडचें म्हणालो. चेडवान तिशीण पळयलें. तुवाल्या भितर तो पातोर काडलो. ताका गोत्ता आसा दोनीय काळेत म्हणून. आतां ताका दाखयल्यार वय काळो पातोर म्हणून तुवें म्हजेर काजर जायचें म्हणटा. दोनीय काळेत. हाका वाटत ना. ताणें पातोर काडलो आनी तक्षण सकयल घालो. चेडवान काडलो पातोर आनी सच्चान सकयल घालून रडलो. चेडवान सकयल घालो, पातोर सकयल घालो. आनी ना कित्याक पातोर खंयचो पातोर तुवें पातोर ना पातोर सकयल पडलो काडटाना हांवें पळोवं ना पातोर सकयल पडलो म्हणालें चेडूं. तर कांय धन्या कडेन म्हणालें धन्या तूं कांय फिकर करनाका. जर तर तुज्या हातांत धवो पातोर उरला जाल्यार हांवें काळो पातोर काडला म्हणून. जर तर तुज्या हातांत काळो पातोर आसा जाल्यार हांवें धवो पातोर इंतला म्हणून. आतां चेडूं गेलें ताच्या हाता वयलो तुवालो काडलो. तुवालो काडटाना हातांत काळो पातोर आसा. तर हांवें इंचलो धवो तो सकयल पडला थंय हांवें धवो पातोर चेडवान दाखयलो. हांवें इंचलो धवो म्हणालो. ग्रेस्त मनीस कांगाल जावन गेलो. तांचें रीण पुरा फारीक जालें. मोगाच्या न्हू? रीण फारीक करचें व्हडली माय म्हणटाली एक काणी म्हणून. रीण फारीक करचें गरजेचें. ऋणंत काणो नुजो. ऋणंत काणो नुजो. कन्नडा भाशेन म्हणटाले चापे इद्दಷ್ಟು कालू चाचू म्हणटाली. मांद्रे आसल्यातलेच पांय सोड म्हणटाली. बिलकूल रीण दोर काणो नुजो म्हणटाली माय. डॅट इज नॉट ए गूड थिंग म्हणून आमचे पाद्राबी म्हणटाले आमकां. डॅट इज नॉट ए गूड थिंग म्हणून शर्मावळार पाद्राबी म्हणटाले. इस्कॉलांत म्हणटाले डॅट इज नॉट ए गूड थिंग म्हणून. मुनियाच्या ग्रंथांत तिसरो अध्याय 27 20 आनी 7 श्लोक. बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चॅप्टर 3 वर्स 27 सांगता रीण फाटीन दिवंक फाटींग करिनाका. रीण फाटीन दिवंक फाटींग करिनाका. थोडे रीण व्हरतात आनी फाटींग करतात. दिवंकूच दिनात. कितले विचारल्यार रीण दिनात, फाटीन दिनात. तशें करिनाका म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. पवित्र पुस्तकान सांगलां रीण फाटीन दिचें म्हणून. रीण तुज्या गरजे पयल्यान तर रीण काडिनाका. तितली गरज आसल्यार रीण काणे पूण रीण काणयल्लें फाटीन दी. फारीक कर. रीण फाटींग कर. रोमाकारा बरयल्या पत्रांत 13 अध्याय 8 श्लोक. लेटर टू द रोमन चॅप्टर 13 वर्स 8 सांगता रीण फारीक करनासतना दवरिनाका. तें बारीक त्याच बरें न्ही. रीण फारीक करिनासतना तें रीण तूं दवर काडनाका. रीण बिलकूल फारीक कर. खंडीत फारीक कर. खंडीत तुवें काणयल्लें रीण फारीक करचें म्हणून. डॅट इज नॉट ए गूड थिंग. डॅट इज नॉट ए गूड थिंग. देखून रीण काणयल्लें फाटीन दवरनाका. तरी थोडीं तांतू रिणांत बुडटात. रिणांत ती पडटात आनी थोडी रिणांत पडटात मात न्ही. आनी थोडी रिणांत बुडटात. थोडी रिणांत पडटात. थोडी रिणांत बुडटात. थोडी रिणांत तशेंच आसतात. बुडोवंत आसतात. रीण कशें फारीक करचें मोगाच्या नोंगी म्हणटर रिणांत पडों नजो. आतां रीण जाल्यांत मस्तू जावन येतात. फादर एक वाट सोम्या कडेन मागोवन दाखया. रीण कशें फारीक करचें म्हणलें एक वाट दाखया. हांव हांगा सांगतात. मस्तू जावन येतात. रिणांत पडिल्ले बिरमो दिसता दुकान पळोवन. वाटच ना म्हणून. कशें रीण जालें म्हळ्यार एक घर बांदलें. व्हडलें घर बांदलें. आतां इल्लेशे पयशे जाले कालें जाले रीण फारीक. आनी कशें बांदलें? रीण कशें काणयलें? बँकांतलें आनी फायनान्सांतलें काणयलें. फायनान्साचें न्हू बरी ना जाल्यार वाडीक वाड जाता. आनी आतां ताका 30,000 म्हयन्याक भरूंक जाय. ताणें काडिल्लें रिणां घर बांदलां. रीण काणयलां. काम गेलां. घरा आसा. कामां मेळना दुसऱ्या कडेन. रीण म्हयन्याक 30,000 जायचे. कशें भरताय तूं? कशें भरताय? रीण 30,000 बँका भरूंक जाय. आतां घर बांदलां. घरांत न्हीद सूख समाधान ना. दूख तूं बेजार येताचें तोंड पडटा काड वाडोवन जाला पळय जितलो बरो तो शाणू कितलो बरो शाणू. आतां दिला जाला पळय शाणू.
शाणू जाला पळय काड वाडून एक मोंड दिसता बायलांक आपणान नेयल्या खंयली वाट दाखोवंक जाता देखून खंय दूड तुवें दुडू रीण काणयताना कसो फारीक करता चिंती नाका गे बा आसलें घर म्हूण आसल्या घरान बरी न्हीद पडटली आतां कसो फारीक करताय म्हण एक तुवें चिंती नाका ती वाट बांदूंक तुका खंय ताप बांदताय खंय सोर्स केंत खंय दुडू खर्च करी जाय गे देखून आमी हांगा ताका सांगचें कोणीय रिणार आयिल्ल्या सांगचें खंय दुडू तुवें खर्च करी जाय गी म्हणून थंय मात खर्च करीजे म्हणून व्हडली मायंड सांगचें एक नंबर वन सगळें सांगचें खंय खर्च करचें पळय थंय मात खर्च करचें खंय खर्च करूं नजो पळय थंय बिलकुल खर्च करूं वचूं नजो आतां मॉलां जाल्यात शॉपिंग मॉल्स आहात सिटी सेंटरांत शॉपिंग मॉल व्हडली जाल्यात कोडयाळांत तुमी वसात करशियांक काणयांक जाता भुरगीं जावतात आनी काणयतात वस्तू मागीर घालतात गे म्हणून एका वय म्हणटा तो भुरगो वचून हाडटा उक्त्यो पॅकेट उक्ती करून हाडला ताकाच गोतू ना केजाळ हाडली ताचे भितर काल्या गे म्हणून देखून भुरग्यांक गोतू ना देखून खंय दुडू करशीचें म्हणून मस्त चिंतून पळय थंय मात्र करशी थंय मात पे कर आमी खंय पयशे पे करीचे गे म्हूण बोल्सांतले पॉकेट खंय उतरून दिजे पळय थंय मात्र दी घराकडे बिलकुल पॉकेट उतरूंक वचनाका उक्ते करिनासतना ते दवर तशेंच ते सोम्यान दिल्ले जाय पडटात खंय पे करचे पळय थंय मात खंय खर्च करचे थंय मात खर्च कर नातल्यार खर्च करूं वचनाका हें देवाक जाय कोणाक रीण फाटीन दिवंक आसा तें दिया म्हणटा देव पवित्र प्रसाद म्हणटा कोणाक तुवें रीण दिवंक तें दिवन सोड हें तितलें सुलाभ न्ही हें तितलें सुलाभ ना मोगाच्यान इतलें सुलाभ ना रीण फाटी दवरनाका रीण दिया म्हणून तितलें सुलाभ ना कित्याक म्हळ्यार तें फर्स्ट स्टेप काले म्हळ्यार फर्स्ट स्टेप म्हळ्यार म्हाका हें करूंक तुवें बद्द जायचें रीण फारीक करूंक तुवें बद्द जायचें हें फर्स्ट स्टेप कशें मेळटा म्हाका दाखया वाट दाखया पयली वाटेचें पयलें मेळट हें रीण फारीक करूंक तें फारीक करूंक हांव बद्द जाता तें बद्द म्हळें आय कमीट माय सेल्फ हांव बद्द जाता दोन कडेन एट फारीक करचें म्हाका ह्या वर्सा भितर फारीक करचें म्हणजे चिंतेचें हें पयलें मेळट म्हाका रीण फारीक करूंक जाय म्हाका रीण आसा म्हूण ओळखुचें हें रीण हांवें दिजें फारीक करीचें हें रीण सोडून जो म्हणलें हें रीण फारीक करचें म्हळ्यार हांवें चिंतचें आनी तें रीण फारीक करूंक हांवें मुखार जावचें तें बारीक गरजेचें रीण फारीक करचें बारीक करचें मोगाच्यान रिणांतल्यान भायर येवंक बद्द जाय हें पयलें मेळटा रिणार पडोवंक सुलाभ ताका चिंती जाय म्हूण ना रिणार पडोवंक बार सुलाभ हांवें चिंत करचें कशें रीण करचें चिंतूंक ना तें रिणार पडताय तूं तुज्या मतीक रीण काडचें म्हूण आयल्यार देखून रिणांत फाटी रीण तुजें रीण सगळें तुजें फाटी येवंक टफ डिसिजन घेवचें रीण फाटीन दिवंक तुवें कठीण टफ डिसिजन कठीण निर्धार कठीण विंचवणी करीचें हांव एकलो म्हूण म्हाका भोगता त्या जाळा तुका रीण फारीक करता हांव एकलो म्हजी परिस्थिती देवाक कळीत आसा तुज्या समस्यांक तो ससाय दिता म्हज्या हांव एकलोंत म्हूण तुका भोगता पूण त्या परिस्थितीन देव तुजे सांगता आसा म्हूण तुवें कळीत जायचें तुज्या समस्यांक तुका ससाय तो दिता बळ तो दिता तुजे संगी सोमी आसा तूं एकसुरो न्ही बिलकुल तूं एकसुरो न्हय सोमी जेजू क्रिस्त तुज्या सांगात आसा एक प्लॅन कर रिणांतल्यान भायर येवंक दुसरें मेळट एक प्लॅन तुवें करचें कशें दिताय गी म्हणून हांव शंकर करता म्हज्या बायलांक असलें काम करता आनी म्हजीं भुरगीं अशें करतात देखून आमी सांगता मेळोन सकयल एक प्लॅन करून इतले पयशे ह्या म्हयन्यांत फारीक करता म्हणून दुसरें मेळटा आमी हांगा आयिल्ल्यांक रिणान बुडल्यांक फादर भायर येवंक जायना फादर म्हणटाना अशें करूंक हें भोव वाचपी जावन आसा एक प्लॅन करचें प्लॅनिंग रीण फारीक करचें कशें म्हणून सगळें प्लॅन कर आवय देखून दिसान अशें मेळटा स्टेप बाय स्टेप दिसान दीस मेळटानी स्टेप बाय स्टेप आमचें रीण फारीक करचें डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप आमी रीण फारीक करूंक एक प्लॅन करचें मोगाच्यान मुनयांचे ग्रंथ म्हणल्यार बरी गूड प्लॅनिंग आनी हार्ड वर्क मुनयांच्या ग्रंथांत अध्याय 21 5 अध्याय 21 5वो श्लोक सांगता मुनयांचो ग्रंथ अध्याय 21 वर्स 5 प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 5 सांगता म्हळ्यार गूड प्लॅनिंग अँड हार्ड वर्क लिड्स टू प्रॉस्पॅरिटी म्हणून हार्ड वर्क करचें कठीण मिनेत काडून काम करचें आनी गूड प्लॅन करचें म्हाका कितले पयशे मेळटात हांवें कालें करचें कितें करचें म्हणून प्लॅन करचें मस्त प्लॅन करचें आनी हार्ड वर्क केल्यार प्रॉस्पॅरिटी समृद्धी आमकां राखण आसा म्हणून देखून प्रॉस्पॅरिटी आमकां मेळटाच म्हणलें देवाचे उतार सांगता मुनयांच्या ग्रंथांत
शॉर्टकट करूंक पळयता, थोडी दुबळीकाय येता भायर येवंक शॉर्टकट जागो इकया, तांचे कडचे रीण काडया, आमचे कडेन रीण काडया, आमी व्हडलें घर बांदया, दुबळ्याकाय येता भायर या म्हूण शॉर्टकट करून गेलें जाल्यार मोगाच्यानो आमकां फाल्यां सकाळीं सत्यानाश जावचें त्या जागे स्वाते करून पावता. तूं रिणार आसल्यार हें इग्नोर गुमान करिनाका, शॉर्टकट ताका गुमांत दिनाका. शॉर्टकट करूंक रीण फारीक करूंक हांव शॉर्टकट करतां, तें जागो विकता, तें विकता म्हूण आतां कश्टांत पडल्यांत. जागो विकून आनी आतां काणूंक जायना, घर ना, भाड्याक रावल्यांत, रिणार पडून बेश्टें बिजनस काडून रिणार काडून भाडें बांदूंक नासतना कश्ट हांगा येवन दुकान घालता. तांचें तोंड पळयतना आनी मस्त कश्ट, एसिडिटी जावन तोंडांत वास येवचो पुरो एसिडिटी वरवीं, तशें पुरो कितल्या कश्टांनी आत म्हणा. देखून कश्ट काड, कर्स उणो काड, कश्ट चड काड, कर्स उणो कर. आतां कळ्ळें की कश्ट काड, मिनेत चड काड, कर्स उणो कर. इत्त जावन आसा श्लोक ह्या रिणांतावन भायर येवंक. एका वर्सांतावन कितलो उणो जाता पळय, एका वर्सांतावन कर्स कितलो उणो जाता पळय. बद्द जा ती मेटां काडूंक पळय. देवाचो आदारच, देवाच्या आदाराचेर तुजो भार घाल आनी ह्या कश्टांचें भायर येवंक प्रयत्न कर. फिलिपिकारांक बरयलें पत्रांत अध्याय 4 19 श्लोक सांगता, देव ताच्या अगाध भंडारांतावन यथेश्टपणी तुका दिता म्हूण. देवाच्या अगाध भंडारांत काडल्या, अगाध म्हळ्यार कालें अक्षय पात्रे काडल्या तितलें त्या कळशेंतावन काडटा. व्हडली कळशी आसा, त्या कळशेंत मस्त भांगार आसा, भंडारा, त्या भंडारांतावन काडले तितलें यथेश्ट काडल्या तितलें चड जाता. काडटा तुका दिता, काडटा दिता. देखून वायल यू आर वेटींग गॉड इज वर्कींग म्हणून एक सांगणी आसा मोगाच्यान. वायल यू आर वेटींग, देव म्हाका राखता, म्हाका सांबाळटा, म्हाका हातांतलो भायर म्हणटाना गॉड इज वर्कींग. तूं राखोण आसतना देव ताचें काम करता तुका कशें भायर हाडचें म्हणून. मोगाच्यान फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 19 श्लोकांत आयकलो 4:19 फिलिपियन 4:19 देव ताच्या अगाध भंडारांतावन आमकां जायतें दिता म्हणून. देखून आमी राखोण आसतना देव काम करता. काम करून त्या कामाचो फळ आमकां रीण फारीक करूंक तो एक वाट दाखयता. देखून माथ्यावाच्या वंजेलांत 13 अध्याय 8 to 9, मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 8 to 9, 13 अध्याय 8 आनी 9 श्लोक सांगता, रयत बी ओंपलें, तें बऱ्या मातयेर पडलें, थोडें फातरांत पडलें, थोडें वाटयेर पडलें, चिड्डालें, फळ दिवना. आनी थोडें तें बी बऱ्या वाटयेर पडलें, बऱ्या मातयेर पडलें आनी 60 आनी 100 वांट्यांनी फळ दिलो. 60 वांट्यांनी फळ दिलो, 100 वांट्यांनी फळ दिलो. खाण आसलें आयका. हे कुडीचें खाण न्ही मोगाच्यान, आंतरीक खाणाच्या विशयान देव उलयता. कुडीचें खाण न्ही, आंतरीक भितरलें खाण म्हळ्यार तुजें भितरल्यान गमान दिता म्हणून. ताचे दोरी आयकता हांव, ताचे दोरी आमी कॉम्प्रेंड करता. ताचे दोरी आमी आयकता हांव आनी कॉम्प्रेंड करता. कॉम्प्रेंड म्हणून सांगल्यार जिखून धरता हांव आनी खरें जिखून धरलां आमी तें स्विकार करता हांव आनी ताचेर विंचोवणी करता हांव. आमी भितरल्यान आयकल्यार ताची विंचोवणी करता हांव, शांत करता हांव, विंचोवणी करता हांव. ताचें उतर आयकून फळ दिवन आनी फळ काडूंक गामान दिल्यार, एटेन्शन दिल्यार, ताच्या उतरांक एटेन्शन दिल्यार ताची खुशी करता हांव. आमी ताच्या उतरांक आमी खाण दिलो जाल्यार आनी फळ दिवंक आमी पळयले प्रयत्न केल्यार, त्या गामान दिलें जाल्यार ताच्या उतरांक आमी एटेन्टीव जालें जाल्यार ताची देवाची खुशी आमी करता. देवाची खुशी करता. आमचो आत्मो इठाळ रिच सॉयल जाय मोगाच्यान. आमचो आत्मो इठाळ सॉयल जायचे, इठाळ माती रिच सॉयल जायचे आमचो आत्मो. आमचें काळीज ही फळादीक इठाळ मेळोवंक कश्ट, इठाळ माती जिनियंत, इठाळ माती, फळादीक माती मेळोवंक मस्त कश्ट. सुकी माती सगळ्यांतल्या म्हणटा, सुकी भुंय खंय मेळटा, सुकी माती, फातराळी माती, फातराळी भुंय खंय मेळटा. खांट्यांक खुड्ड्यांची सुवात सगळ्यांतल्यान आसा, पूण इठाळ माती मेळोवंक मस्त कश्ट. आमचे भितर इठाळ मातयेक गरज आमी जतन खणयल्यार, गामान दिल्यार, एटेन्शन आनी कॅर खणयल्यार आमची भितरली माती इठाळ जाता. एक देवाच्या उतरांक आमी जतन खणीचें, इठाळ मातयेचें जतन खणीचें. इठाळ माती जाय म्हणून गामान दिचें म्हळ्यार बरें करून आयकुचें, तें स्विकार करचें, ताका मोत दिवची, गामान दिवचें, एटेन्शन दिल्यार आमची माती, ही भितरली माती इठाळ जाता आनी देवाची खुशी आमच्या जिणेंत जारी जाता.
हें कशें करचें? म्हज्या बाबयनीन आमी इटाळ जायचें म्हळें, आमचे भितरली माती इटाळ जायची म्हणी, ती इटाळ माती जावचें कशी? स्ट्रायवींग फॉर ट्रू ह्युमिलिटी, ल्हानवीकपण, खालतेंपण, खालतेंपण, तें खालतेंपण जावंक हांवें प्रयत्न करचें. स्ट्रायवींग फॉर ट्रू ह्युमिलिटी. देखो ह्युमिलिटी म्हळ्यार काय जालें? ह्युमिलिटी हंबल जा म्हणटा आमी. हंबल जावचें कशें? ल्हानवीक खालतें जावचें कशें? खालतेंपण म्हळ्यार काय जालें? खालतेंपण म्हळ्यार आमी कोण म्हूण पळोवचें. हांव कोण गी म्हूण हांवें पळोवचो. हांव अंकारीक गी, हांव कापाटी गी, मुखार एक बैरे गी, उलाय पिदाय म्हज्या लागीं हांग गी, हांव उतराण मात एक तर कार्यान आनी एक तर गी. हें खालतो मनीस आपूण कोण गी म्हणून पळयता आनी वळखून घेता. आळ्या तूं कापाटी, तूं सरकोणी, तूं सत्ती जाल्यार तूं सत्ती, तूं प्रामाणीक जाल्यार प्रामाणीक, तूं कापाटी गी प्रामाणीक गी, तूं जाणा आशिल्लो हांव कोण गी म्हणून तूं जाणा जाल्यार तूं खालतो मनीस. खालती म्हळ्यार कळत, तूं कोण म्हूण पळोवचें. कळलो मनीस, तूं डोंगी करचो गी या प्रामाणीक गी म्हणून. देवाची कृपा म्हाका गरज आसा म्हूण समजोवचो मनीस खालतो. आळ्या म्हजें ती जाल्यार उणेंपण आसा, उणेंपण आसा, म्हाका देवाच्या कृपेची गरज आसा. म्हजें तें उणेंपण आसा, म्हाका देवाच्या कृपेची गरज आसा म्हूण समजोवचें. हाका म्हणटात ल्हानवीक, हाका म्हणटात खालतो म्हणून. देखून मोगाच्यानो नंतर टोटल ट्रस्ट, परिपूर्ण देवाचेर पातयेणी दवरची. पूर्ण पातयेणी, संपूर्ण पातयेणी दवरतलो खालतो मनीस, देवाचेर पूर्ण पातयेणी दवरतलो. देव म्हाका ह्या कश्टांक घालान ती म्हाका सोण घालिना वैरटान. सक्कडी आसतना ग्रेस्त काय आसतना देव बरो सक्कडी बरो म्हूण सांगूं सुलाब. पूण कश्टांच्या वेळार रीण कार्य येतात घरा, रीण फारीक करूंक आसा, म्हजे कडेन कांय ना, पूण देव सोण घालना म्हणून शांतीन तांचे कडेन परिस्थिती हांव कश्टांत आसा म्हूण सांगून वळखता पळय, आनी देवाचेर पातयेता. देवाक तो आयकता. तें देवाचे उतार तें इटाळ मातयेर पडोवन 100 वांट्यान पळ दिल्ल्या बरी देवाचे उतार आमकां शांती, समाधान, त्राण, बळ, संतोश सगळें कश्टांत ते जिवंक आमकां एक अवकाश दिता. संतोशान ताणें परिस्थिती स्विकार करून ताका कृपा दिता. तेन्ना ताच्या काकुळतीची फळां आमचेर वत्ता देव, ताची काकुळतीची फळां म्हजेर वत्ता आनी आमचे द्वारी ती हेरांकी ताची काकुळती मनशा बरी करता. मोगाच्या निमाणें रिणार आसतना आमी एक ह्यो थोड्यो संगती, 10 संगती आसात, त्यो रीणकार्यांनी मतीन दवरून पळोवच्यो. तेन्ना देवाची काकुळट आमचेरय वत्ता, देवाची काकुळटी हेरांचेरय पडटा. रिणार आसतना एक 10 संगती रीणकार्यांक, हांव रीणकारी, आतां रीण आसा हांवें रीण काडिल्ले मनीस म्हजे लागीं येतात आनी येताना ह्यो 10 संगती हांवें म्हज्या मतीन दवरचें. एक जालें म्हळ्यार पयशे गरजेचे. मनी इज इम्पॉर्टंट. भुरग्यांक शिकयचें मोगाच्यानो, भुरगीं पयशे गरज ना म्हणल्यार बरी खाण चिल्ल येतात, खाण वतात आनी हाळे पळय 500 2 नोट दिल्ले खंय, त्या चेरक्यान 10 चेरक्यान तांकां व्हरून दी म्हणून ताणें भायर घाल्यात आनी ताका कांय नासता, तो खेळटा आनी पडले 1000 रुपया भायर घाले, 500 2 नोट आवयन दिल्ले. तो बापूय भायल्या गांवांत कितले कश्ट काण करता कोण गळटा कोण ना. त्या 1000 रुपयाक ताणें कितलो गांवाचे तेंबे पडल्यात कोण ना, त्या दगींत गल्फांत हांगा ते भायर पडल्यात. ह्या आवय रडटा, म्हजो घोव कश्ट करता फादर एकल्यानी, घर जालें मात्र हाका दिल्ले पयशे ते बांदूंक ते खाले गे इस्कार फुटबॉल क्लबा सरवाला बांदूंक, ते बांदून आनी ताचे पयशे भायर पडल्यात. चेडो आसता अशें आनी ताका गुर्तूच ना, ताचें मोल गुर्तू ना. मनी इज इम्पॉर्टंट. भुरग्यांक शिकयचें. आमकां वाडयलें एक पयसो रुबी भायर घालूं ना म्हज्या जिणेन, म्हाका उडासाय घेना. देखून मोगाच्यानो मनी इज इम्पॉर्टंट म्हूण आमी चिंतीचें. गल्फा येताना हांगा मस्त तरणाटे येतात, हांवें तुमचें मनी इज इम्पॉर्टंट, मेक मनी म्हणचें. मनी इज इम्पॉर्टंट, पयशे जाय, मनी इज इम्पॉर्टंट. 3 फावटी थंयच्यानी सांगयता मनी इम्पॉर्टंट म्हणून. हांव सांगयता तें हात धरून. तरणाटे येतात, इंजिनियर्स भायर येतले चेरणाटे आनी पुरा. थोडे तूं अमेरिकन बेजाक वचून आज एकल्याडे कोरोड जाला, ताका वसाजे जाल्यार इंटरव्यू वसाजे जाल्यार पयशे आमी हांगा तावन दिल्ले. टिकेट काडूंक फादर सिप्रियानान पयशे दिल्ले. आज ताणें माडयेचें थोट आनी प्रकरण ताका अमेरिकन बेजान तो सावथ आफ्रिकान गेला. आतां हें 7वें वर्स दिसता वचून. 7 वर्सां पयलीं आत्मज्योतींत हांव कुमो केल्ली. आतां तो 1 करोड 1 CR जाले म्हणटा म्हाका सांगाचें म्हणलें. ताची आशा घाल्ली पयशांची ताका. आतां 1 CR जाल्या ताचे कडेन म्हूण. हाळे काजार जावंक भायर सरला. पूण काजाराक लेखावर तो खर्च करूं ना, देव पासन करूं ना. तुजी पयलींची स्थिती एक उडास दवर आनी दुसऱ्यांक इल्लेशें कोणा जाताल्यार आदार दी म्हणून. ग्रेस्त देखून वाडयलें आमकां वाडयलें. मनी इज नॉट इम्पॉर्टंट. पयशे गरज न्ही म्हूण तांणी आनी सांगचें आमच्या मतीन घालां. ना, मनी इज इम्पॉर्टंट.
पयशे गरज म्हणून मस्त गरज म्हणून भुरग्यांक वाडयचे देखून म्हाका खालें भुरग्यांक कामायच्या भुरग्यांक आनी जाल्यार म्हाका हांगासल्या एअरपोर्टा कडेन रावया आनी पयले फावटी कामा येताल्यांक सांगया मनी इज इम्पॉर्टंट म्हणलें चिंताप घालया म्हणून आनी रिनार पडनाका म्हूण सांगे घालया म्हूण सांगून म्हाका आशा येता एअरपोर्टान सकाळीं जावन ती बसी कडेन एक कदेल काडून बसू आनी आमची क्रिस्तांवांची तेन्ना एअरपोर्टा भितर येताना सगळ्यांक सांग काणांत मनी इज इम्पॉर्टंट म्हूण सांग वगडे नाकात तांतू हांतू वस्तुराक तांतू हांतू बिबाड नाकात मनी इज इम्पॉर्टंट म्हूण सांगू एक पयलें दुसरें खालें म्हळ्यार ग्रेस्त बरें न्ही म्हणलें चिंताप आमचें तें घालचें ते ग्रेस्त खोटे मनीस ग्रेस्त वायट मनीस ग्रेस्त मनीस बरो न्ही ते स्वार्थी ते हंकारान भरिल्ले तांचो द्वेश करचें म्हणून ग्रेस्तांचो द्वेश करूंक आमच्या काळजांत घालचें बरें न्ही दुडू ताका ग्रेस्तां पाड केला दुडू आयल्या वरी तो मनीस जाला पयल्यान दुबळो आला तो ग्रेस्त जाला दुडू पाड करता तो ग्रेस्त मनीस खोटो म्हणून घालचें ना ग्रेस्त मनीस खोटो म्हणलें चिंताप घालना तेन्ना भुरगीं ग्रेस्तांवचे नाका म्हणून भुरगे पयशे आयले उपरांत विबाडटात आमी ग्रेस्त जायचे देव आशेत आमी अनुकूल जायचे म्हणून देखून अनुकूल आल्यांक खोटे ते अंकारी ते पाड मनीस ते दुडू विबाडटात दुडू पाड करतात दुडवाच्या अंकारान भरल्यात आमकां ख्यार करनात तशें म्हणून भुरग्यांच्या मतीन आमी घालून आमच्या मतीन दासून वचो तशें चिंताप आमच्या आजत बदलीचें आतां पळय ग्रेस्त बरें न्ही म्हणलें चिंताप बरें न्ही तें आमकां कोणेंगी घालें आनी आमी मुंजोरसिता आमच्या पिळगेक दिता दुडू पाड न्ही दुडू ताका पाड करता म्हणलें चिंताप घाली न्हय मदर तेरेसा चड दुडू आसल्यार चड दिता म्हूण सांगता देखून माजर म्हणटा मदर तेरेसाचें एक उतार पळया गे म्हाका चड दुडू आसलो भोव बरो कित्याक म्हळ्यार तो चड नातिल्यांक दिता तो देवाचें प्रतिरूप म्हणटा मदर तेरेसा दुडू आसलो ग्रेस्त मनीस देवाचें प्रतिरूप ताचे कडेन चड आसा देखून तो चड दुडू नातिल्यांक दिता गरजेवंतांक दिता कश्टताल्यांक वळवळटाल्यांक दिता म्हणटा मदर तेरेसा तो देवाचें रूप म्हणटा मदर तेरेसा देखून म्हाका दुसरें मनी इक्वल्स टायम मनी इक्वल्स टायम हें हांव पयलीं आमकां कळीत नासलें पूण घरा वेळ पाड करून सोडी नासली आमकां घरा शिकच्या वेळार शिकचें खेळच्या वेळार खेळाचें काम करच्या वेळार काम करचें म्हणलें एक आसलें आनी सेमिनारीन तशेंच आसलें पूण मनी इक्वल्स टायम म्हणून हांव इज्रायल रेतीर घेवन गेल्ल्या वेळार थंय म्हाका तेंची आमची कोडयाळची थंय काम करतात ती म्हणटात खंय ती जुदेव म्हणटात खंय तांकां तांची दनया मनी इक्वल्स टायम म्हणून पयशे टायम दुडू टायम दुडू आसल्या बरें म्हणून पयशे टायम म्हाका टायमूच भांगार म्हणटात खंय देखून ती मोल दिता टायम एक घडी वेस्ट करनात त्या एका मिनटाक ती काम करून पयशे जोडटात देखून तांचे लागीं पयशे आसात हांगाच्या व्हरून कामां दवरून बरो सांबाळ दितात पण तांचें एक देखून ती इज्रायलाची म्हाका थोडे फावटी ग्रेट म्हणून बघता हांगा इज्रायलान काम करताले मुस्ताना मेळटात म्हाका ती सांगतात आमी चड दुडू करी येता चड टायम दिवन काम करचें टायम करूंक जाय आमी पयशे मस्त करी येता दुडू हजारांनी करी येता आमचो टायम चड करूंक जायना म्हजी वर्सां 1000 वर्सां करूंक म्हाका जायनात म्हजी वर्सां तितलीं देवाच्या आवक तितल्यान टायम तितलो दिसाक 24 वरां मात दिसाक चड करूंक जायना पयशे चड करी येता सगळो वेळ दिवन दुडू जमायल्यार पावना मोगाच्यान सगळो दुडू दिवचो आनी सगळो दीस रात पुरो दुडू करून खाण्याल्यार तो दुडू खाल येतलो टायम मिन्स वेरी मच फॉर मी म्हाका आतां टायम म्हळ्यार गरजो पूण म्हाका पयशांक तितलो वस्तू दिना टायम देवा दिवचो टायम हांगा लोक पयसले जावन तांचे कश्ट हांगा बरें जावन दुसरे फावटी येताना त्या भुरग्यांक पळयतना आवय बापायक पळयतना कितलो संतोश जाता हांगा येवन सगळो पिडा काडून येता ती पिडा ही पिडा म्हणून हांगा येयल्लें डायट दिवन तांकां मागण्यांक शिकोवन ह्या चिंतपातावन वरितावन ह्या कंतीचावन चिंतातावन भायर हाडन तांकां गूण जायन करूंक जायनातली पिडा कितल्या वर्सां जावन आली पिडा कोरोजांनी पुरा डायट आनी इल्ली एक्सरसायज आनी चिंताप मागणें तातूंत ती कितली बरी जाल्या कावन्सिलिंगांत टायम मिन्स वेरी मच फॉर मी पयलें म्हाका टायम म्हणल्यार आतां टायम म्हणल्यार म्हाका चड हांव ताका मोल दिता टायम वीथ माय लावड वन्स म्हजे मोखरतेल्यांत हांगा येवच्यांत तांकां मागण्यांक देवाक टायम दिवचें म्हणल्यार म्हाका बाय सो आय डिसायडेड वॅल्यू माय टायम म्हज्या टायमाक चड मौल्य दिवंक पयश्या वरवीं हांव चड मोल टायमाक दिता तुमी म्हाका 500 रुपया दिसाले दियेत म्हजी 5 मिनटां वेस्ट करा म्हणल्यार म्हाका दिवंक जायना वेळाक देखून मौल्य दिवचो निर्धार हांवें केलो इज्रायल जावन आयल्या उपरांत हांव टायमा मस्त म्हजो टायम वेळ पाड करना चलच्या वेळार एक्सरसायज करता वाचच्या वेळार वाचता लोक मेळटा टायमाक हांव मोल दिता वॅल्यू दिता
तो निर्धार हांवें इस्रायलांतल्यान एअरपोर्टान केल्लो. मोगाच्यानो हांव टायम फॉर वर्कींग हांव दितां टायम फॉर वर्कींग, ऑल्सो मोर टायम फॉर लिवींग. कामाक आमी म्हणा जर्येकल्यांनी आय एम गिवींग टायम फॉर वर्कींग. कामाक हांव वेळ दितां, तशेंच म्हज्या जिविताक वेळ दितां म्हणून आमी सांगायचें. म्हज्या टायम कामाक हांव जाय पुरतो वेळ दितां. 8 वरांगी 10 वरांगी, आतां 12 जाल्यान थोडीं 14 वरां काम करता रडटात. हांवें सांगलें देवा तुका बेसांव दितालो, त्राणबळ दितालो, देखून 14 वरां जाल्यार व्हडली पता काम कर, रिजायन दिनाका म्हणचें हांवें भायर तावन फोणां करतात. पूण जिणयेकी टायम दी, देवाकी टायम दी, मागणें कर, तुका रिफ्रेश जाता मागणें केल्यार. तुजो तेर्स एकल्यांत बसून एक तेर्स म्हणून म्हाका 15 मिनटां येतात. हांव कांय फास्ट दोणयना, स्लो तेर्स म्हणटा. 15 मिनटां हांव आनी 15 तेर्स म्हणटा आमचो सगळो तेर्स हांवें पळोवन तो 15 मिनटां. थोडे फावटी चूर जालो 16 मिनटां तितलोच. हांवें ताच्याक बरोबर आमचो टायम वेळ केल्लो पळोवना. तितल्या टायमान आमचो तेर्स जाता. तशें आमचो तेर्स. ताच्या मागीर आमी ह्या जागाची मागणी, ताका मस्त वेळ येता तिल्लो. तेर्साक 15 मिनटां हांवें पळयलां. कितले फावटी पळयलां? 15-16. तशें देखून कामाकी टायम दिजे आमच्या जिणयेकी. टायम फॉर लिवींग, टायम फॉर वर्कींग, ताका समज आमी वांटून दिजे टायम. तिसरें काय म्हळ्यार मनी इक्वल्स वॅल्यू. मनी इक्वल्स वॅल्यू म्हणून म्हळ्यार मोगाच्यानो दुडवाक मौल्य. आतां पळय दुडवाक मौल्य दिल्ल्या बरी, दुडवाक मौल्य दिल्ल्या बरी आमी पयशांकी दुडवाक म्हळ्यार वेळाकी आमी मौल्य दिजे. मनी इक्वल्स वॅल्यू. दुडवाक मौल्य आसा, पयशांक मौल्य आसात. देखून ह्या विशीं प्लॅन करतना मौल्या विशीं चिंतीत. दुडू हांव थंय घालतां म्हळ्यार म्हज्या जिणेचीं मौल्यां मोलां. म्हज्या जिणेचें हांवें मोग करतालें मोग करूंक, भुरग्यांचो मोग करूं, ही म्हजें जिणें प्रामाणीक जावंक आसा. हांवें प्रामाणीक जावन आसा, मोग करूंक आसा, हांवें त्याग करूंक आसा, हें पुरा सॅक्रिफायस करूंक आसा. पुरा पयशांच्या विशयी चिंतना हाचे ह्या मौल्या विशयी चिंतेचें. दुडवाक मात्र मोल दिवचें न्ही, ह्या जिणेच्या संतेक हांवें मोल दिचें. त्या मात्र म्हज्या पयशांक दुडवाक अर्थ जाता. म्हाकाच हांव एक व्यक्ती म्हणून म्हाकाय मोल दिचें हांवें. म्हाका जमय खाली पयशे जमोवन एक मागतलो, भीक मागोवन मरतना पयशांच्या हाडटेर न्हिदतलो. पूण वळवळोन उदान आसतना मेलो खंय तामिळनाडान खंय ताच्या रेल्वे स्टेशन वचून ताका थंय न्हिदतलो. मोडे घंटा म्हणून पळयतना वचतना पूण नोट भायर आयले की वस्तू ओडटाना. तितले पयशे मेळ्ळे ताणें भितर दवरल्यात. कितें फायदो? देखून तुजें कांय मोल दिजें, तुज्या जिणेक मोल दिजें, तुज्या कुटुंबाक, तुज्या फ्रेंड्सांकी तुवें मोल दिजें, तांकांय टायम दिजें. देखून वॉट पीपल से डोंट मॅटर मातशें म्हणटा आमी चवथें मॅटर जावन आसा. चवथो विशय ह्या रिणाच्या वेळार एक चवथो विशय जावन आसा. वॉट पीपल से डज नॉट मॅटर. थोडीं म्हणटात रीण काडल्या तक्षण तो चीट, तो फ्रॉड, तो डोंगी, तो भारी एक दिवाळी, तो चीट फ्रॉड म्हणटात. जाल्यार उतरांक तुवें हाका गमान दिलें जाल्यार, ह्या उतरांक तुवें मतीन दाटयलें जाल्यार हें फेलियर तुका ग्रासिता. तुका कांय प्रयोजनाक पडना तांची उतरां. थोडे तुका द्वेश करतले, हेटर्स म्हणटा आमी, तुका द्वेश करतले, कठीण उतरां म्हणटात, ते द्वेश करतले हांव नाजाल्यार द्वेश करता तुका. ते तांणी खायलें म्हळ्यार आमकां कोणें खायलें म्हळ्यार द्वेश करतले म्हळ्यार हांव ताका कांय म्हज्या मती घालिना. म्हजो द्वेश करतलो मनीस, म्हजो मोग करतलो खालें म्हळें जाल्यार ताच्या उतरांक इल्लेशें हांव आयकतां खालें म्हणटालें म्हूण. म्हणजे मोग करतले कठीण उतरां म्हाका दुखोवंक येना. दे डोंट ब्रेक मी, दे मेक मी. दे डोंट ब्रेक मी, मात दे मेक मी म्हणून हांव चिंतां. देखून ताचें तूं प्रेजर ना, तूं खंय फेलियर, तूं फ्रॉड, तूं चीट म्हळ्यार कांय तूं रिणाच्या वेळार तीं उतरां मतीन दवरनाका. सोम्याची उतरां उडातोर सदांकाल हांव तुज्या सांगात आसां. संवसारा अखेरी पर्यंत हांव तुज्या सांगात आसां. पयशे नासल्यार उणें हांव आसां, तुका हांव कश्टांतलें भायर काडटां, म्हजो आदार दिता म्हणली सोम्याची उतरां उडातोर. आमचे मनशांची न्ही, तें ख्यार करनाका. जर तर तूं खार केलो जाल्यार तुजी परिस्थिती गंभीर जाता. कस काड मात्र वयर आयिल्लो, कस काडून देखून तांचें चिंताप, तांची मौल्यां, तांचीं बोगणां तीं. तुका चीट म्हणलें तांचीं बोगणां, तूं डोंगी फ्रॉड म्हणलें तांचें चिंताप, तुजें न्ही तें. तूं कोण, तूं कितें कश्टार पडलाय, सच चिंतून बिझनस करूंक गेलोय, बिझनसान पडलाय आतां. तुजें कश्ट तुका मात गोत्ता आसा, तुज्या देवा गोत्ता आसा. देवाचें आयको,
तुका मोग करतल्याचें आयको पूण हेरांचें आयकोंक वचनाका. तुका तीं कशीं ट्रीट करतात ताचो प्रतिफलान तुका तीं ट्रीट करतात पळय, तुका अशें पळयतात तशें म्हणटात पळय, तें प्रतिफलान तीं कोण गे म्हूण दाखयतात. तूं कोण म्हणलें ना, तूं कोण म्हणलें तांकां कळीत ना. तुज्या देवाक आनी तुका आनी तुज्या घरच्यांक मात वता. तुका तीं चीट म्हणटा जाल्यार तांच्या मोतींतल्यान प्रतिफलान आरशार पळय तांचे फोटो पडटा, तांचीच फोटो ती दाखयता. देखून तूं कश्टान पडलाय देखून तूं चीट फ्रॉड म्हूण सांगतना तांचें प्रतिफलान तें तुजें न्ही तांचें रूप नेताय. आतां हेरांनी सांगिल्ल्याक चिंतपाक तुका दुखता, चड दुख दुखता. देखून ताचेर तूं ती न्ही हाडल्यार चड आनी चड दुखता आनी तुजें चिंताप दुखांनी भरता. तुका तें दुखांतून भायर येवंक जायना. देखून तशें करूं वचनाका. वॉट पीपल से मॅटर्स. थोडे फावटी वॉट पीपल से नॉट मॅटर म्हणटा. वॉट पीपल से मॅटर्स म्हणून हांवें सांगचें. तुका कळीत आसा तूं कोण गे म्हणून. देखून तूं कितें म्हणटाय म्हाका रीण फारीक करूंक जाता, सोमी म्हजे लागीं आसा म्हणली ती प्रतिक्रिया तूं दिताय पळय. तुजें रीण आनी म्हाका तुजें परिस्थिती, रिणाची परिस्थिती डोंट डिफायन यू. म्हळ्यार तुका तें कितें म्हणून फाल्यां रुपीत करिना. फाल्यां सकाळीं तुका कितें रुपीत करता, तुका फाल्यां सकाळीं एक बरो घट मनीस करता, तुजें चिंता, तुजी प्रतिक्रिया ताका सरकमस्टन्स, तुजी परिस्थिती रिणाची. रिणा विशयान तूं कितें म्हणटाय, दुसरो कोण न्ही, तूं कितें म्हणटाय, तुजी परिस्थिती कोत्ता. तुवें म्हणाचें म्हाका जाता, सोमी आसा, सोंड घालना, म्हाका रिणांतावन भायर येता, हांव रीण फारीक करता म्हणल्यार घट्ट चिंताप तुवें आसाचें आनी मिनेत काडचें. तूं सांगलें दोन मेळटा. कशें हांवें प्लॅन करचें, प्लॅन गरजेचें आनी रीण करूंक हांव बद्द जाता, म्हणजे रीण फारीक करता हांव म्हणून एक मॅट काणयताय तूं. तें मॅट गरजेचें, पयलें मॅट. दुसरें मॅट प्लॅन. पयलें हांव जीव सोडल्यार हांव थीर जाता, हांव मरता म्हणसर हांव म्हजें रीण फारीक करूंक हांव बद्द जाता म्हणल्यार तें. यू कॅन डू दीस. हांवें चिंतलें आय कॅन डू इट म्हूण जाता. सोवें घालें म्हळ्यार सोवें मॅट मोगाचें न्हू. इट रियली सिंपल. रीण फारीक हाडपाक तुवें इट्स रियली तुवें रिणांतावन भायर येवचें तितलें वोत धाड कश्टाचें न्ही. रियली सिंपल. व्हडली माय म्हणटाली चड गोळा जाय उणें करशी जाय म्हणून. चड आमी गोळाचे पळयता, चड आमी गोळाचे म्हणून. चड गोळाचे उणें करचें. इनवेस्ट वायजली आनी वॅल्यू युअर सेल्फ. ह्यो 4 संगती. व्हडली मायन म्हणल्यो 2 संगती. चड गोळाचे उणें करचें म्हणून. मागीर थोडे आतां बुदवान सांगतात इनवेस्ट वायजली. खंयी बिजनस घालताय, घर बांदताय, जागो खणयताय. वायजली डू इट वायजली. वायजली म्हळ्यार कालें तितली समजणी, तितली जाणवाय आसूं. जाणवायन कर, जाणवायन उडानाका. ताणें सांगलें तें काडूनचें, हॉटेल घालचें, आंगडी घालचें. आनी एकलो दुबाय तावन आयला, प्रोटेस्टंट बाब आमचो दुबाय तावन आयलो, व्हडलें हॉटेल घालां. आतां हांगा बायल भुरगीं आतां सक्रामेंता मुखार दिंडी घालतात, नमस्कार करतात आनी कश्टातात. देखून इनवेस्ट वायजली, वॅल्यू युअर सेल्फ. तुका मोल दी. हांव देवान दिल्लो रसली एक अती उंचायची म्हजे बरी आनी देवान कोणाक रसूं ना. हांव देवान रसली एक ग्रेट श्रेश्ठ एक व्यक्ती हांव म्हणून तुका मोल दी. आनी 7वें जावन आसा द सिंपल इज नॉट इजी. हांवें सांगलें सिंपल म्हणून. सिंपल नॉट इजी. सिंपल इज नॉट इजी. सिंपल आशिल्लें सुलाभ न्ही. सिंपल म्हूण आशिल्लें सुलाभ न्ही.